नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांतल्या बेकायदेशीर मिना प्रकरणाचो अहवाल जगमीत सिंग ब्रार दितलो सोनिया गांधीक. मुख्यमंत्री बदलाची सध्या शक्यताय ना. शहा आयोगाचो अहवाल येता मेरेन कसलोच बदल जावपाची शक्यताय ना. वेगवेगळ्या खात्यांनी मंत्रिमंडळान काढले आनीक 1000भर पोस्ट. सप्तकां फाटी काडिल्ले 1700. राज्याचे तिजोरेचेर पडपाचें आसा मोठें वजें. लोकायुक्त विधेयकाचेर सोमारा परत मंत्रिमंडळ बसका. भारताच्या मिना निर्गतीत गोंयचो जवळ जवळ अर्धो वांटो. गोंयचे अर्थवेवस्थेक सदांच साल्वार करपी उद्देग. पळयात अर्थवेवस्थेत गोंयच्या मीन उद्देगाच्या म्हत्वाचे रिपोर्ट. बेकायदेशीर मायनिंग स्कॅमात घुसपला म्हणून आरोप जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवचो. भाजपाची मागणी. 5 ऑक्टोबराक विधानसभेचेर पक्ष व्हरतलो मोर्चो. नवरात्रां जाली सुरू. देवळां आनी हेर मंडळांनी केली दुर्गेची घटस्थापना. देवळांनी सजिल्ली मखरां. देवीचो उत्सव सुरू. 8 दीस चलतलो गरबा दांडिया उत्सव. आनी खेळामार. कोच करीम बेंचरिफा साळगांवकाराक क्लबाक सोडपाक ना तयार. करीम म्हणटा भारताचें घर कशें, मात आपलो फुडार शिवानंद साळगांवकाराच्या हातांत. आता खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या बेकायदेशीर मीन प्रकरणाचो पुराय अहवाल काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीक दितलो. बुधवाराक गोंयांत येवन तांणी मुख्यमंत्र्यासयत चडशा काँग्रेस आमदारांची आनी प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेतली. अजून मेरेन कोणेच मुख्यमंत्र्याक दोशी थारायल्लो ना. तेन्ना नेतृत्व बदल करपाचो सद्या तरी प्रस्नच ना हें तांणी स्पश्ट केलें. दिल्ली सावन मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बेकायदेशीर मायनिंगांत कोण कोण घुसपल्यात, कितले घुसपल्यात हाचो अहवाल ब्रार सोनियाक दितलो. दनपारा कॅबिनेट बसका जातकच सांजे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बसका जावपाची आशिल्ली. ती रद्द जाली. पयलीं ब्रार सगळे आमदारांक वांगडा मेळपाचे आशिल्ले. तो बेत बदलून तांणी दर एका आमदाराक एक एक करून मेळपाचें थारायलां. दनपारा 2:30 ते गोंयांत पावले आनी दक्षिण गोंयांतल्या एका 5 स्टार हॉटेलांत गेले. चर्चिल आलेमांव तांकां घेवन बाणावले पावलो. थंय तांची बसका सुरू जाली. आमी हांगा निर्णय घेवपाक आयिल्ले नात. परिस्थितीची कल्पना घेवन ती हायकमांडाक कळोवपाक आयल्यात अशें ब्रारान सांगलें. दनपारा ब्रार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आलेख सिकेर, फिलिप नेरी, सुभाष शिरोडकार, जोकी आलेमांव, विश्वजीत राणे, प्रताप गांवस, बाबूश मोन्सेरात, पांडुरंग मडकयकार, आग्नेल फेर्नांडीस, फ्रांसीस सिल्वेर आनी सोमनाथ जुवारकाराक मेळ्ळे. सध्या मुख्यमंत्री बदलपा विशीं कांयच भासाभास जाल्ली ना. खंयचेच रिपोर्टान सध्या मुख्यमंत्र्यांक दोशी थारायिल्लो ना. ते जालें जाल्यार पळोवया अशें तांणी सांगलें. I think because there is no authentic, substantiated report against the Chief Minister, so there is no question. This issue is not under question that whether there is going to be a leadership change. These things have to be decided by the party high command after taking into cognizance if anything serious comes about. You are all aware that Justice Shah is already inquiring the matter. He is already inquiring the matter. So basically the party will wait for that. After that inquiry only the party can see what's what. And then only the party can come up with a decision. Yes. न्यायमूर्ती शहाचो अहवाल येवपाचो आसा. तातूंत कितें सापडलें जाल्यार सोनिया गांधी निमणो निर्णय घेतली अशें ब्रारान सांगलें.
ताका लागून सध्या ताकतिकेन काँग्रेस कितें करतली हाची शक्यताय ना. ब्रार आनी रेड्डी बिरेस्तारा दनपारां दिल्ली वतले. थंय वचून ते आपलो अहवाल सोनिया गांधीक दितले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. वेगवेगळ्या खात्यांनी मंत्रिमंडळान बुधवारा 1000 भर पोस्टांक मान्यताय दिली. सप्तका फाटीं सरकारान सुमार 1700 पोस्टांक मान्यताय दिल्ली. ह्या इतल्या पोस्टांचे राज्याचे तिजोरीचेर बरेंच वजें पडटलें. सुधारीत लोकायुक्त विधेयक 2003 विधानसभेत मांडपाचेर चर्चा करपा खातीर सोमारा परत मंत्रिमंडळ बसका आपयल्या. पोस्टांच्या मुद्द्याचेर कांय मंत्र्यांची एकामेका वांगडा वाचाबाची जाली अशें समजता. कांय दीस फाटीं गोंय सरकारान मंत्रिमंडळाचे नोटा वरवीं 1700 सरकारी नोकऱ्यो पास केल्ल्यो. हातूंतल्यो चडश्यो नोकऱ्यो वीज खात्या खातीर काडिल्ल्यो. आतां सरकारान आनीक 1000 पोस्ट काडल्यात. रित्यो सुवाती भरपी खातीं अशीं: कला आनी संस्कृती खात्या खातीर 325 पोस्ट सेंट्रल लायब्ररी आनी गोंयभरच्या शारांनी जावपी रवींद्र भवना खातीर. सर्व शिक्षा अभियाना खाला शिक्षण खात्यांत 216 कंत्राटी शिक्षक आनी शाळांच्या बसी खातीर 83 ड्रायव्हर आनी 83 सहाय्यक. सरकारी शाळां खातीर 92 LDC आनी पिवनांच्यो सुवाती. समाज कल्याण खात्यांत 156 फील्ड वर्कर्स. भौशीक बांदकाम खात्यांत 110 अदीक कर्मचारी. वाणिज्य कर खात्या खातीर 73 LDCचे पोस्ट. हे जाग्यांचेर रोजगार पूर्व प्रशिक्षणार्थी घेतले. गृह खात्यांत 50 पुलीस उपनिरीक्षकांची भरती जातली. अबकारी, न्हंय येरादारी आनी हस्तकारागीर प्रशिक्षण खात्यांत 30, 27 आनी 20 कर्मचारी घेतले. गेल्या 3 म्हयन्यां सावन गोंय सरकाराक नोकऱ्यो भरपाचें सामकें पिशें लागलां. लोकांची मतां जिखपा खातीर काँग्रेस हांयसा म्हणून नोकऱ्यो भरती करता असो आरोप विरोधी पक्षान केला. सोमारा परत कॅबिनेट बसका जातली. तातूंत बदल केल्ले लोकायुक्त विधेयक 2003 हे बसकेंत मानून घेतले. मंडे आनी कॅबिनेट हां कॅबिनेट केन्ना बाबा मरे आनी कितें रे आनी आयज मातशें काम आहा न्हू आमी हें बी येता न्हू तेका लागून मातशें मांडे जालें. लोकायुक्त हय जालें हय हय रे पास कोता बील हय 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 हय. मायनिंग लिजा रिन्यू करतना स्टॅम्प ड्युटी लावपाचो प्रस्तावय कॅबिनेटा मुखार आयलो. दर एका हेक्टराक 1 लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी लागतली. सरकार हे विशींची अधिसुचोवणी काडपाची शक्यताय आसा. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. मायनिंग हो गोंया खातीर सामको संवेदनशील विशय. मायनिंगाक इतलें म्हत्व कित्याक? राज्य आनी देशाचे अर्थवेवस्थेत ताचो वांटो कितें? मायनिंगा विशीं कसलोय निर्णय घेवचे पयलीं 1000 खेपो विचार कित्याक करचो पडटा? हे उद्देगाचेर आज एके वटेन स्कॅमां आनी बेकायदेशीरपणाचे आरोप जाता आसतना ह्या उद्देगाचे अर्थीक म्हत्वाचो नियाळ घेवपी हो रिपोर्ट. मायनिंग उद्देगांतल्या बेकायदेशीर गजालींचेर आळबंद हाडटना कायदेशीर मायनिंग मात चालूच दवरचें अशें पर्यावरणवादी आनी समाज वावुरपी मानतात. हें अशें कित्याक? ह्या उद्देगाचो गोंयचे अर्थवेवस्थेंत वांटो पळयल्यार अदमास येतलो. हें पळयात. NCAER हे संस्थेन केल्ल्या गोंयच्या मायनिंगाच्या अभ्यासा प्रमाण राज्याच्या ठोक उत्पन्नात सद्याच्या मोला प्रमाण मायनिंगाचो वांटो 10% जाल्यार 1999-2000 सालाचें मोल म्हणल्यार कॉन्स्टंट प्रायसिंगा प्रमाण 5% वांटो आसा. देशांतल्यान जावपी मीन निर्गतींत गोंयच्या लोखणा मिनाचो वांटो सुमार 45 ते 50% आसा. हांगा पळयात. 2009-10 वर्सा भारतांतल्यान 117 दशलक्ष टन लोखणा मीन निर्गत जाली. 2010-11 हो आंकडो 97 दशलक्ष टना मेरेन घसरलो. जाल्यार 2010-11 वर्सा गोंयच्यान 47 दशलक्ष टन म्हणल्यार पुराय देशांतल्यान जाल्ले निर्गतीच्या जवळ जवळ 50% निर्गत गोंयच्यान जाल्या. म्हत्वाचें म्हणल्यार गोंयच्यान जावपी मीन निर्गतीक लागून भारताचे आयात निर्गतीचे तूट थेट सुमार 5% उणें जाता. 6वो वेतन आयोग लागू जाले उपरांत सरकार साल्वार जालो तो मायनिंगावेले रॉयल्टीक लागूनच. फाटल्या वर्सा सरकारान मायनिंगेंतल्यान सुमार 250 कोटींची रॉयल्टी घेतली. तातूंतल्यान 6व्या वेतन आयोगाचो पगार लागू केलो. हाका लागूनच मायनिंग हो गोंयांत सामको संवेदनशील विशय. ताचो गोंयच्या अर्थवेवस्थेंत वांटो म्हत्वाचो हें खरेंच. ह्या उद्देगाचेर हांगासरल्या लोकांचे संसार निमून आसात ही गजाल तितलीच खरी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.